e-auction for the extracted ore which is conducted in the 30th e-auction. मायनिंगाची 29 पर्यंत ऑक्शन जाल्ली आनी तातूंतल्यान बरोचसो मटेरियल लिफ्ट करिनासर पेंडिंग आशिल्लो. सुप्रीम कोर्टांतल्यान आमी डिसिजन घेवन जो उरला मटेरियल तिको परत ई-ऑक्शन करपाक परमिशन घेतले आनी ताजें आतां ई-ऑक्शन जें आसा पळय न्ही हें आमी परत ई-ऑक्शन करतले. सो एप्रॉक्सिमेटली आय थिंक समथींग 2 मिलियन सुमार ओर कितें तरी आसा तो आतां 30th ई-ऑक्शनांतल्यान आमी परत ओर ई-ऑक्शन करतले. तालुका वायज जो मिनिमम रेट आहा पळय न्ही रेट पर स्क्वेअर मिटर हाजे 2 तालुक्यांतलो मिनिमम पर स्क्वेअर मिटरचो रेट हो इन्क्रीज करता वीच इज इन बार्देस आनी पेडणे तालुका हाजो मिनिमम रेट जो आशिल्लो वीच इज एप्रॉक्सिमेटली 3000 पर स्क्वेअर मिटर आशिल्लो तो रेट आमी 8000 पर स्क्वेअर मिटरचेर व्हरता. म्हणजे गव्हर्मेंटाक इट वील कम आनी फक्त हे सगळें करता आसतना सामान्य मनशाचेर खंयच्याच पद्दतीत हे जावचो ना. जो 500 स्क्वेअर मिटर आपले घर बांदपाक कोण लँड घेता तेका रेट ओल्ड रेटूच आसतली 3000. हय जे कोण कमर्शियल हेच्या खातीर घेता इन बार्देस तालुका आनी इन पेडणे तालुका ह्या दोनूय तालुक्यांनी मिनिमम रेट प्रायस वीच इज इन्क्रिजींग फ्रॉम द 3000 टू 8000 हे डिसिजनूय जे आसा पळय ते आज घेतला. जेणे करून आमी म्हणटा आनी सद्या ह्या दोनूच तालुक्यांनी घेतला आमी बिकॉज ह्या 2 तालुक्यांनी जे आसा मोठ्या प्रमाणात डेव्हलपमेंट जावपाक लागला सो दॅट सरकाराक रेव्हेन्यू खूब मोठ्या प्रमाणात ह्या हातूंतल्यान येतली म्हणून आयचें हें डिसिजन.